वास्को शाराक कोळसो, बॉक्साइट, लाइमस्टोन यासारख्या मालान प्रदूषणाचो रेवाडो घातला। डबल इंजिन सरकाराच्या उद्देगाक लागून ट्रिपल इंजिन प्रदूषण मुरगांव तालुक्यात जाला। देखून मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक बरेच त्रास जातात। हाचेर राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष आणि आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान हुस्को उक्तायला। ऐकात। पोल्यूशन वाढत गेला। जेन्ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान तेणी येवन सांगले की आम्ही 50% कोल पोल्यूशन हांगा कोत्तले उणी कोत्तले म्हणून, पण आयज कितें जाला तर 50%चेर खूंय पावला। ते आयज डबल टिबल जावन गेला। 50 न्हू 100 न्हू 100 न्हू 150 हे पण इतले पोल्यूशन आयज वाडला। आयज जेन्ना हो वारो येयल्लो त्या वाऱ्यान जबतनमराचे 11चेर जो कार्गो गायल्लो तो कार्गो सगळ्या घरांनी पावला। आणि हे घरांनीच न्हू आमच्या वास्को सिटीन जी भाव भयण रावता तेंचेर पावला। आयज हे पोल्यूशन वाडले उणी जाला वाडला, पण आयज जेन्ना पोल्यूशन हे वाडत वाडत गेला जाल्यार हांव आमच्या आमदारांक बाग जे आमी जिखोन दिल्ले तांकां एक उल मारता की हेजेर तुमी सारखे स्ट्रिक्टली कित्याक बाबा हे मानना। सी असेंब्लीन तुमी प्रश्न घायलो जाल्यार जायना, ती करून दाखोवपा जावो। अरे परत हांव उदाहरण दिता, जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना जेन्ना कार्गोच्यो कोलाच्यो बोट्यो परत धाडल्यो हांवें, त्यो वचोन भायर नांगराक एंकराक बोट्यो आसल्यो आनी तेन्ना तो कोल आसलो। आयज जो डबल टिबल जावन कसो गेला। आयज फॉरेन्स गव्हर्नमेंट म्हणटालो इट्स अ डबल इंजिन गव्हर्नमेंट, पण हेजेर आयज दिसून येता इट इज फरे हे प्रूफ जाला आयज मारमाग हितून पोल्यूशनाचेर डबल इंजिन न्हू टिबल इंजिन जावन गेले। आयज म्हणजे वाडले। आयज आमच्या आमदारांक आनी आमच्या हांकां दिसता कितें पडना। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी।